ही कार्यशाळा करपा खातीर आमी हे पावल उखल्लें तें म्हळ्यार आमकां एक सूत्रबद्ध अशें सूत्रसंचालक आमच्या सरकारी कार्यालयांनी, सरकारी विभागांनी आनी शैक्षणिक संस्थांनी तयार जावचे। प्रत्येक सूत्रसंचालक हो प्रत्येक विभागान, प्रत्येक स्कुलान लिपिल्लो आसता, तो लिपिल्ले तेजे गुण भायर काडचे आनी सगळ्यांक एकठांय हाडून तातूंतल्यान एक बरें तंत्र आमचे जाणकार, आमचे अणभवी सूत्रसंचालक तांचे कडून करून घेवचे। आनी ताच्या खातीर आमी सूत्रसंचालकांचे एक पॅनल केलें। तातूंत डॉक्टर अजय वैद्य आसा, गोविंद भगत आसा, डॉक्टर दयानंद राव आसा आनी आमचे अनंत अग्नी आसा। ह्या सगळ्यांनी एकठांय येवन पुराय कार्यशाळेचो भार उखलपाची जबाबदारी घेतली आनी ताच्या खातीर हांव खरें म्हणल्यार आमचे राजभाशा संचालनालय तांचे उपकारी आसा। राजभाशा संचालनालया कडेन अश्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो आसात, जातूंतल्यान प्रत्येक शैक्षणिक संस्था, एखादो ल्हानसो क्लब, सांस्कृतीक संस्था, मागीर शैक्षणिक संस्था ल्हान ल्हान एज्युकेशनल स्कील, शैक्षणिक कौशल्य आसा, ताच्या खातीर ल्हान ल्हान कार्यक्रम आपल्या शाळेन, आपल्या वाड्यार, आपल्या गांवांत करूंक शकता आनी ताच्या खातीर आमी अनुदान दिता। शब्दकोश तयार करपाची कार्यशाळा आसा। शब्दकोश आमचे कडेन कोंकणींतल्यान हे शब्दकोश घडोवन येवचे, तुमच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले कांय उतरां एकठांय येवची अशी आमची इच्छा आसा आनी ती इच्छा अशे तरेच्या कार्यशाळेंतल्यान, अशे तरेचे तुमी तातूंतले शिक्षक आनी अशे तरेचे भाशेचे चाहते म्हणा किंवा भाशेंत जो इंट्रस्ट दाखयता तांच्या कडल्यान आमी ह्या कार्यशाळेंतल्यान अपेक्षा धरता की थंय आमकां आदार जातलो। तेन्ना ते सगळे डिपेंड आसता जो हेड पळय त्या इन्स्टिट्यूशनांत आसता वा डायरेक्टर। म्हणून हांव रमेश बाबा इतलें म्हणटलो की तुमी हातूंत जेन्ना परत येतले पळय लक्ष घालचें आनी ते गरजेन आसता। दुसरी अनिल बाबा कडेन मागतलें अशें की तुमी सांगतात तांकां दोन आमी हें दितले म्हणून, हो मातसो वेगळो तरी विशय जातलो, तरी तो विशय म्हत्वाचो आसा की दोन तुमकां इन्क्रिमेंट दितली म्हणून आनी मागीर ट्रेनींग जाले उपरांत तांची चवकशीच करना। अशें जर जालें न्ही जाल्यार कसं जातलें तें, म्हळ्यार मोहब्बत दाखयलें आनी काडून घेतलें अशें तरी जातलें। म्हणून म्हाका दिसता की जर तुमी तो विशय मांडला इन्क्रिमेंट तांकां दितली म्हणून सरकारी नोकरांक, जाल्यार इन्क्रिमेंट दिवपाची गरज आसा आनी तांकां कोंकणींतल्यान वेव्हार करपाची एक उत्तेजन दिवपाची गरज आसा म्हाका दिसता। ह्या वेळार फक्त एक संदी घेवन हांव विशय सांगता। परत एक फावटी राजभाशा संचालनालय जें आसा ताची वावरांत आमी सगळे आसात। आमी फकत म्हणली म्हूण जायना, म्हाका दिसता अशें की राजभाशा संचालनालय आमी त्या इतल्याच खातीर दिवपा जाय की आमी बाकीची उदाहरण दितात, कर्नाटकाची उदाहरण दितात की कर्नाटकांत तुमी बस स्टँडार गेले की कन्नडा वगैरे तुमकां कांय वाचपाक मेळचें ना म्हणून, महाराष्ट्रांत गेले की मराठी वगैरे कांय वाचपाक मेळचें ना म्हणून। गोंयांत जर कोंकणी बगर अशें म्हणा, कोंकणी आसा आनी मराठी आसा, ही भाशा आसा, कारण त्या दोन्ही भाशां खातीर काम करता तांचे टिकाय खूब फावट जाता म्हाका खबर आसा। पूण मराठी सहभाशा आसा म्हणून मराठी खातीर ते काम करतात। ह्यो भाशा ते दिसपाक जाय, त्यो दिसतल्यो जाल्यार आमी तांकां सगळी सहकार्य करपाक जाय। आमचे नांवाचे बोर्ड धरून बाकी कडेन सगळ्यो कोंकणी दिसपाक जाय, कारण कोंकणी राजभास आसा आनी त्या खातीर फूल सिंग आशिल्ले तरेची आमचे पुराय काम करपी तरेचें राजभाशा संचालनालय आसा। हांव इतलेंच मागतलो की आमचे हातूंत कार्यशाळेक आयल्यार पळय ते सूत्रसंचालनाची कार्यशाळा करता आसतना ताणें होय विशय लक्षांत घेवचो की कोंकणी आमची राजभास आनी ती फुडें व्हरतली जाल्यार आमचो सहभाग, आमचो वांटो कितलो आसतलो। आमचे मदीं स्नेहाबाई आसा, स्नेहा सबनीस, खूब टॅलंटेड आनी स्वता एक बरें सूत्रसंचालक आशिल्ले। ते सांजेचे प्रॅक्टिकल सेशन कंडक्ट करतले। सकाळचे जे सेशन आसा ते पयलीं पॉवर पॉयंट प्रेजेंटेशनाचेर सूत्रसंचालन करतलो जाल्यार खंयच्यो गजाली गरजेच्यो ते एक पाऊण तास ते एक तासाचें सेशन फॉलोड बाय आमी सगळे हांगा येवन आपली वळख करून दितले आनी वळख करून दितना आपल्याक जें कितें दिसता तें हांगा सांगतले। सो तातूंतल्यान थोडोसो स्टेज फियर जो आसा तो वचचो अशी तरेची एक अपेक्षा आसा। आनीक सकाळीं येवन आपली वळख करून दिली उपरांत सांजे जेन्ना प्रॅक्टिकल सेशनाक येतले तेन्ना कितें फरक आपल्याच मदीं पडलो तोय कळचो अशी तरेची एक अपेक्षा आसा। ताजे उपरांत आमी ग्रुप्स करतले आमचे मदीं आनी त्या ग्रुप्सांक हांव सकाळची स्क्रिप्ट बरोवपाक लायतलो विथ सगळे विथ गायडन्स आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली। आनी आफ्टरनून सेशन जें आसा त्या सेशनाक आमी प्रत्येक जाण ग्रुप वायज हांगा येवन आमी प्रेजेंटेशन करतले आपलें जें कितें स्क्रिप्ट तयार केली ती आनी तातूंतले बरें वायट जें कितें आसा, विकनेसीस, स्ट्रेंथ्स ज्यो आसात त्यो डिस्कस करून सामकें निमाणें सेशन जें आसा तें जर टायम मेळ्ळो जाल्यार कंपेरींग करता आसतना कितें खबरदारी घेवपाक जाय ताजे बद्दलचें एक सेशन आसतलें।